नमस्कार. परत एकदा आम्ही तुमच्या फुड्यान आयिल्ले आसा इन्फॉर्मेशन घेऊन सरळ आणि सुटसुटीत ती सुद्धा आमच्या मायभाशेंतल्यान कोंकणी मायभाशेंतल्यान. तुम्ही जाणत आसतले 17व्या शेंकड्यान आमच्या भारताक जे आसा ते सोने की चिडिया म्हणटाले. म्हळ्यार ब्रिटिशर्स येवच्या पयलीं आमच्या भारताक जे आसा ते सोने की चिडिया म्हळ्यार भांगराचे जे आसा ते सुकणे म्हणटाले. कित्याक तर आमच्या भारतान जे आसा ते भांगार भरपूर आशिल्ले आनी अशें म्हणटात की ब्रिटिशांनी इतले भांगार हांगाच्यान व्हेले म्हळ्यार 16 बोटी भरून तेंची तारंगां आशिल्ली ती 16 तारंगां भरून तेंच्यांनी आपली जी आसा ती बोटी भरून हांगाच्यान भांगार व्हेले. तशेंच मुघलांनी हांगासर कितलेशेच जे डाकू आसले गजनी मोहम्मद गजनी जावं बाबर ह्या सारक्या लोकांनी जे आसा ते भांगार अरब कंट्रीक तांच्यांनी लुटून व्हेले. म्हळ्यार इतले भांगार आमच्या देशान आशिल्ले. आतां आमी ह्या दिसांनी पळयतात की भांगराची रेट जी आसा ती वाडत आसात म्हळ्यार सदांच वाडत आसात. अशें कित्याक आमी हाजेर एक एपिसोड काडलेलो पूण आयज ताजेर सविस्तर म्हायती आमी तुमकां दितात. आमच्या लोकांक दिसतात की भांगार हे आमचे फक्त भारतान वाडटा तर ना, भारतानच न्हू तर पुराय जगान हे जे भांगार आसा ते वाडत आसात. आनी हेजें कारण जें आसा तें वॉर सिच्युएशन हे एक कारण आसा. म्हळ्यार युक्रेन रशिया हांच्या मदीं चल्लेले जे वॉर आसा कॉन्फ्लिक्ट आसा तशेंच अमेरिका ग्रीनलँड हांच्या भितर युरोपियन नॅटो हांच्या भितर कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा. इराण इज्रायल हांच्या भितर कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा आनी अशें एक वॉर सिच्युएशन जें आसा तें जाल्लें आसा पुराय भारतान. आमी पळयतात सिंदूर सारके जे एक ऑपरेशन जालें ते पासून वॉर सिच्युएशन आशिल्लें म्हळ्यार जगान जें आसा तें अस्थिरता निर्माण जाल्या. ताकाच लागून जें आसा तें भांगार जें आसा तें म्हारग जायत आसा. पूण आतां जे भांगार जे म्हारग जाता ते जिओ पॉलिटिक्साक लागून म्हळ्यार पुराय जगान चल्लेले जिओ पॉलिटिक्स. हे जेन्ना वॉर सिच्युएशन जालें तेन्ना चायना कडेन आमी जाणा आसतले सगळ्यान पयलीं जी आसा ती GDP आसा ती पयशाकार अशी आसा ती अमेरिका आसा. ताज्या फाटल्यान जे आसा ती चायना आसा. ताज्या फाटल्यान जर्मन इंडिया हे सारके देश आसा. आनी ह्या देशां कडेन जे आसा ते रिजर्व्स आसता म्हळ्यार जे आपली जोड आसा ती रिजर्व करून जे आपले बँके आसा सेंट्रल बँके तितूर ते दवरतात. आतां चायना कडेन GDP हाय आशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन जे आसा ते रिजर्व भरपूर आसा. म्हणजे जे डॉलर्स जे आमच्या जगाची जी करन्सी आसा जी आमी जे लेन देन करता एकामेका कडल्यान ती आसा डॉलर्स आनी हे चायना कडेन भरपूर आसा. आतां चायना अशें चिंतता जावं पुराय जग जे अशें चिंतता जर फाल्यां सकाळीं वॉर जालें जाल्यार डॉलर्स जे आसा ते डिमॉनिटायझेशन जातले डिमॉनिटायज जातले आनी डॉलर्साचे आसा ते व्हॅल्यू उरचें ना. तर एक कित्याक तर ते एक कागद आसा आनी कागदाची व्हॅल्यू उरचें ना. तेन्ना कामाक येतले ते भांगार. आनी हेज्यान पयलीं पासून भांगार जे आसा ते एकामेकाचे बिजनेसाक लागून जे आसा तो उपयोग करताले. आनी हे जेन्ना वॉर जर जायत जाल्यार परत ह्या भांगराचेरसूनच सगळे देश आसा ते स्टेबिलिटी कडेन वयतले आनी जेचे कडेन भांगार आसा तेच देश आसा ते स्टेबल जातले. आनी चायना जे आसा ते भांगराचो सांठो आसा तो वाडोवपाक लागलेले आसा. आनी ह्या चायनाच्या पॉलिसीक लागून जे पुराय जगान आसा ते भांगार जे आसा ते म्हारग जायत आसा. आतां जर तुमी म्हणटा चायना जर भांगार घेता जाल्यार पुराय जगाचेर हे संकट कित्याक. तुमी जाणा आसतले बाजारपेटीचे आमी जेन्ना आमी सामान्य गजालीचेर वचया. जेन्ना कांदे टमाट म्हारग जाता हे कित्याक जाता बाजारपेटीन जेन्ना दलाल जे आसा ते सांठो खंय तरी करून दवरतात स्टॉक करून दवरतात आनी बाजारा पर्यंत ते कांदे बटाट पावोवपाक दिनात तेन्ना जे आसा ते बाजारान खप वाडटा आनी ह्या खपीक लागून जे आसा ते रेटी हाय जाता. आनी ह्या बाजारान आमकां पळोवपाक मेळटा की हे जे म्हाल आसा ही भाजीपालो आसा तो म्हारग जाता आनी तेज्या उपरांत हे जे दलाल आसा ते इल्लो इल्लो म्हाल काडून आपलो मुनाफो कमयता आनी हेच सिच्युएशन भांगराक लागता. चायना जे आसा ते सिंगापूर दुबय ह्या सारक्या देशा कडल्यान जे भांगार आहा ते आयात करीत आसात आनी हेकाच लागून बाजारपेटीन आसा ते भांगार जे आसा ते कमी जाल्ले आसात. आनी बाजारपेटीन भांगार कमी जाल्ल्या कारणान हे आसा भांगराची रेटी आसा ते वाडलेले आसा. आतां आमी पयलींच तुमकां सांगिल्लें की जे भारत जो आसा तो सोने की चिडिया म्हणटाले आनी ती आयजूय आसा. जर जगातले भांगार आमी पळयत जाल्यार खंयच्या देशा कडेन आमी म्हणटा भारत हो गरीब देश आसा भारतातले लोक जे आसा ते गरिबीक आसा जाल्यार
आमी एक विसरले आसतले, आमच्या देशातल्या लोकांकडे जे भांगर आसा ते पुराय जगातल्या लोकांकडे ना. जगातले 11% भांगर जे आसा ते आमच्या फकत तर भारतातल्या बायलांकडे आसात. तुम्ही हे चिंतूंक नासतले. अमेरिका सारख्या देशाकडे रिझर्व जे भांगर आसा ते फकत तर 8,000 टन आसा. आणि त्यांच्या लोकांकडे क्रिप्टो करन्सी, गोल्ड करन्सी ह्याच्या म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट हे सगळे धरले जाल्यार 11,000 टन भांगर अमेरिकेकडे आसा, 11 ते 12,000 टन. आणि पुराय युरोपियन देशांकडे जर आमी पळयत जाल्यार हेजो जो टोटल आंकडो जाता तो 22,000 टन ते 23,000 टन जाता. पूण आमच्या भारताकडे कितले भांगर आसा तुमकां खबर आसात? आमच्या देशातल्या बायलांकडे जावं आमच्या देशातल्या लोकांकडे जे आसा ते 22,000 टन मॅट्रिक टन जे आसा ते भांगर आसात. येस, जर पुराय जगाची युरोपियन कंट्रीज आणि अमेरिकेचे जर भांगर एकटे केले तेज्याकूच चड आमच्या बायलांकडे, आमच्या लोकांकडे आसा ते भांगर जे आसा ते पडलेले आसा आमच्या भारतान 22,000 टन. प्लस आमच्या देवळांनी 4,000 टन भांगर आसा, म्हळ्यार टोटल जाले 26,000. प्लस आमच्या देशाचे रिझर्व गोल्ड आसा ते 800 टन आसा. म्हळ्यार सगळ्यान जगातले 11, 12, 13% जे भांगर आसा ते आमच्या इंडियेकडे आसा. म्हणून आमची भारत जो आसा तो पयली सोनेकी चिडया आशिल्लो आणि अजूनय सोनेकी चिडया आसा. पुणून इतलेच की आमचे जे लोकांनी भांगर आसा ते विकपाक करूंक ना. पुराय आमी जगातल्या लोकांक जर पळयत, चडशा लोकांतल्या, जाल्यार ते भांगर हे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयतात. क्रिप्टो करन्सी, गोल्ड, क्रिप्टो ह्या सारखे हितूर ते इन्वेस्ट करतात. पूण आमच्या भारतान जे आसा ते लोक प्रेस्टीज म्हळ्यार एक मोठेपण आणि एक संस्कृताय म्हणून आमचे हे भांगर लोक आसा ते घेतात, ते विकपाक घेयनात. ताकाच लागून आमच्या भारतान लग्न कार्याक जावं बाकीच्या कार्यांनी जे आसा ते भांगर लोक घेत आसा आणि मागणी आमच्या ते भांगराची आसा ती भारतानूच चड आसात. जे लोकांक बाकीचे आसा ते देश सरकार भांगर घेतात, पूण आमचो भारतातले लोक जे आसा ते लोक भांगर घेतात. म्हणजे लोकांकडे भांगर आसा ते चड आसा, खप चड आसा. आणि हेजोच फटको आसा तो आमच्या लोकांक पडत आसात की आमचे लोक जे आसा ते इन्व्हेस्टमेंट म्हणून भांगर घेनात तर ते दवरपाक लागून घेतात. जशें की आमी बाकीच्यो ज्यो आमच्यो वस्तू घरान घेतात, ज्यो आमी कितें फ्रीज घेता, बाकीच्यो गजाली घेतात, त्यो आमी एक इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेनात तर आमच्या गरजेच्यो वस्तू म्हणून घेतात. ते आमी परत विकपाक घेनात. बाकीचे दीस आसा ते इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेतात. आणि आमच्या भारतातले लोक आसा ते आपल्या युजाक लागून घेतात. हाच हातूर फरक आसा. आणि ताकाच लागून मागणी अशी आसा ती भारतान जी आसा ती वाडत आसात. आणि हेजो फटको आसा तो गरिबांक पडत आसात. आमी फाटल्या दिसांनी 8 दीस पयलींचो जो रेशो काडीत जाल्यार भांगर जे आसा ते 1,80,000 10 ग्रामा फाटल्यान 24 कॅरेटाचेर पावलेले. 1,18,3,000 1,83,000 पावलेले. आता ते 1,55,000 पावलेले आसा. म्हळ्यार हायस्ट जाल्ले ते 1,83,000 पावलेले आसा. आणि 6 म्हयन्यांक जे आतां ह्या 6 म्हयन्यांक जे आसा ते 80,000 भांगराची रेट आसा ती वाडलेली आसा. गेल्या वर्सा आमी पळयत जाल्यार ते 73 आशिल्ले ते आनी आयज जे आसा ते 1,80,000 पार पाविल्ले आसा. म्हळ्यार भांगरान इन्व्हेस्टमेंट करप काय ना करप हे आता लोक हाजेर चिंतपाक लागलेले आसात. भांगर केन्ना घेवपाचे हे लोक आता चिंतपाक रावलेले आसात. देंवता चडटा, देंवता चडटा. आमी जर 24 कॅरेटाची जर आयज रेट पळयत जाल्यार आयज 155 लॅक्स आसा पर 10 ग्राम. आता आमी 24 कॅरेट म्हळ्यार कितें? 24 कॅरेट म्हळ्यार हे शुद्ध भांगर आसात. 22 कॅरेट म्हळ्यार 91 ग्राम जे आसता ते भांगर आसता, 91%. आणि बाकीचे आसात ते बाकीचे ते अशुद्धी ह्या तितूर घालतात. 21 कॅरेट हे 87% असतात. आणि 18 कॅरेट हे फक्त 75% भितर गोल्ड असतात. बाकीचे आसा ते अशुद्धता भितर घालून, मेटलीक घालून ते कडक करतात. आता आमी 24 कॅरेट जे आसा ते केन्ना घेयनात, कित्याक तर ते सॉफ्ट भांगर असतात. तातूंत मेटल घालून तेची पर्सेंटेज करून तेजे मागीर चडशे आमी 22 कॅरेट जे आसा होलमार्क आशिल्ले भांगर घेतात. आणि सदांच 22 कॅरेट होलमार्क आशिल्लेच भांगर घेवप तर तेजी व्हॅल्यू आसा ती तेन्ना तुमी परत दितले तेन्ना चड मेळटा. आणि इन्व्हेस्टमेंट करतलो जाल्यार ते 24 कॅरेटान इन्व्हेस्टमेंट करप एक टिप्स आसा. आणि आमी तुमकां सांगलें की भांगर कित्याक लागून वाडटा ते. तर अशीच तर तुमकां इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार पळयत रावात गोवा कॉर्नर. आमी माय भाशेंतल्यान परत परत तुमच्या कडेन एक सविस्तर आणि सुटसुटीत अशी माहिती तुमच्या पर्यंत घेवन येतलेत. पळयत रावात गोवा कॉर्नर.